सरकारान स्टॅम्प ड्युटीक दरेक स्लॅबाक सरासरी पूज्य 50% वाढ केल्या. नव्या टक्क्याप्रमाण स्टॅम्प ड्युटी अशी: 600 रुपया ते 50 लाख रुपया मेरेनच्या प्रॉपर्टीक 3% नवीन स्टॅम्प ड्युटी. आधी 3%च आशिल्ली. 50 लाख आणि 75 लाखा वयर नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4%, आधी 3.50% आशिल्ली. 75 लाख ते 1 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 4.50%, जाल्यार आधी 4% आशिल्ली. 1 कोटी ते 5 कोटी रुपया मेरेन नवीन स्टॅम्प ड्युटी 5%, जाल्यार आधी 4.5% आशिल्ली. आणि 5 कोटी वयर 6% स्टॅम्प ड्युटी. हो सरकारान नवीन स्लॅब तयार केला. The moment it is been notified, from that day the stamp duty listing comes. So whoever has got, they have got to pay the difference. क्रेडायचो आदलो अध्यक्ष देश प्रभुदेसाय सांगता ते प्रमाण 50 लाखा मेरेन व्यवहाराचो स्टॅम्प ड्युटी वाडोवंक नाशिल्ल्यान सामान्य लोकांक मातशी थाकाय. ते गव्हर्नमेंटाचे डिसिजन आसा, ताजेर आमी काय उलोवंक शकनात. पूण एटलिस्ट 50 लाख पर्यंत 3% जी दवरली वाडयनासतना, ती एक रियल एस्टेटीक मातसो थोडोसो दिलासो आसा. हायर अप जी आसा ती समटायम्स ती 1.5% 1% व्हडलोसो फरक पडना, कारण कितें ती 5 crores एंड अबाव बी आसा, ती 6% जी केल्ली आसा ती समटायम्स ताजी झळ व्हडलीशी लागना, कारण इट्स अ मेजर क्वांटम आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.